काल सकाळ सावन शेकड्यांनी अंगणवाडी सेविकांनी धरणे धरले उपरांत क्लायमॅक्सात मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्या भायर बरोच बोवाळ जालो। आंदोलन करपी अंगणवाडी सेविकांच्या फुडाऱ्यांक अटक करून सरकारान आंदोलन फोडपाचो यत्न केलो। आंदोलकांचो कायदो सल्लागार वृद्धनाथ शिरोडकर सयत 8 फुडाऱ्यांक काल राती अटक करून पेडणे पुलिशेंत व्हेले। हांव कांयच केलां, हांव फक्त जेवण वाडटालो। हे पळय मारलो म्हाका। हांव म्हणटा तुमकां हांवें कितें केलें म्हणून। हे पळय मुख्यमंत्र्यान मध्यान राती आंदोलन करतल्या अंगणवाडी सेविकांची भेट घेतली आणि शिष्टमंडळाक घेवन आपले कचेरेत येवन चर्चा करपाक सांगले। आंदोलक बायलांनी मुख्यमंत्र्याबरोबर चर्चा करपाक न्हयकार दिलो। आदी तांचो फुडारी हृदयनाथ शिरोडकाराक सोडचो तांणी मागले। आमचे लिगल ॲडवायझर हांगा हाडपाचो। जर सीएम सर आमकां हे करता जाल्यार तेन्ना आमी वयता। आमचे लिगल ॲडवायझर आमी हांगा दवरता, भितर आमी तांकां व्हरना। See, one thing is very clear: the Anganwadi workers, they have been divided. Their advisors have been detained by the police earlier today, and they have been left. तुम्ही टीचरी न्हू, तुम्ही टीचरी न्हू। सीएमान कितें सांगला की टीचरीचे आणि आपले गव्हर्नमेंटाचे उलोवप जावंक जाय। मध्यान राती उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आणि काँग्रेसींतल्या हेर फुडाऱ्यांनी आंदोलक आणि मुख्यमंत्री सावंत हांचे मदीं मध्यस्थी करपाचो यत्न केलो। मुख्यमंत्री परतून एक फावट आंदोलन करतल्या बायलां कडेन उलयलो आणि तांच्या फुडाऱ्यांक सोडटा दुसऱ्या दिसा सकाळी 11 वरांचेर चर्चेक येयात अशें सांगलें। सुटका जाल्ले फुडारी आंदोलनाचे सुवातेर पावल्या उपरांतच आंदोलक बायलांनी निमणे कडेन फांतोडेर 3 सुमार मुख्यमंत्र्याचो बंगलो सोडलो। ऑफिशियली आमची डिमांड घेऊन गेली। तुका सांगले हांवें पळय, म्हाका तुमचो ऑफिशियली कागद अजूनय बी दिवंक ना कोणीच, अजूनय दिवंक ना। आयक माझे म्हणणें डायरेक्टर आयकना, तुम्ही मुख्यमंत्र्याच्या दारार आतां येवन बसली काय ना? तशी पयली येवपाची न्ही, एक एप्लिकेशन घेवन येवपाची न्हू? सांग म्हाका तूं कोणाचें चुकलें आतां? सर आमी ऑफिशियली दिता न्ही गो, बट चुकलें कोणाचें? आतां तूं जशें आतां जें आसा पळय न्ही गो, तूं जर पयलीं आयलें हांवें ना म्हटलेलें। सर आमी जेन्ना जेन्ना ट्राय माझे म्हणणें पळय, मेळना जाल्यार आमी असो विशय जावपाक शकना। माझे म्हणणें तुमच्यातली 4 जाणां येया, उलोवपाक ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं येया, विशय सोडयता। A circular is issued on 20th December, which has not been even implemented. So how they will come to know? आमकां कोणा खबर आहा? कोणा तांकां खबर आसपाक जाय। 20-12 मरे, 20-12 एक सर्क्युलर इश्यू केलो तांणी। 20-12 म्हणजे जस्ट लास्ट वीक। टुडे वी आर ऑन 30th, 10 दीस पयलीं, एंड दे आर सिटींग ऑन स्ट्रायक फॉर लास्ट 7-8 days. बट एक तातूंत भितर कितें आसा, नॉमिनीचो तांचो इश्यू आशिल्लो। That nominee issue, there is a consensus. Whatever has been agreed, that nominee will be allowed, and in case of death or anything, the nominee will get the benefits. Second issue was that retirement benefit. Retirement benefits also, they have made it from 1.5 lakh to 3 lakh, and 3 lakh to 5 lakh. Tanto demand ashilo 3 lakh to 6 lakh. But they said all right, 3 lakh to 5 lakhs is all right. Yes. Dusre continuity of service also, Chief Minister has agreed. There was a consensus that continuity in service will be counted. Fourth issue ashilo tangelo pensionacho. Now pension, government servants, Chief Minister explained to them that government servants also don't get pension. We are covered under Atal pension scheme, which they will be entitled. But एक problem तातूंत आसा की only 40 years, below 40 years they are entitled as per Atal pension. Above 40 years are not. So तांच्या म्हणण्या प्रमाणे about 80% they are not covered by Atal. So that they said that we will request the government again to see if some modalities could be done to see that they are also included. Atal pension म्हणजे 50 contribution comes from employees and contribution comes from equal contribution comes from the government. उपरांत आंदोलक बायलां आझाद मैदानाचेर गेलीं, थंयच तांणी रात जागयली। मागण्यो पूर्ण जाय मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो तांणी निर्णय घेतला। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।